शिरगांव जी घडणूक घडली ती खूप दुःखाची घडणूक असा। ह्या घडणुकेक देवळाची समिती जबाबदार ना। हातूंत प्रशासन व्यवस्थेत काय प्रमाणात कळाव जाल्ल्यान ही घडणूक घडल्या म्हण सध्याच्या देवळाच्या समितीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर उलयला। आदल्या समितीच्या अध्यक्षान आपल्या कार्यकाळात प्रशासनाकडेन पत्र व्यवहार करूंक नाशिल्लो आणि ह्या भागदड घडणुकेक तो जापसालदार आसू शकता अशें अध्यक्ष दिनानाथ गांवकर हांणी आरोप केला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। त्या देवस्थान कमिटीचे जे तेणे आरोप केले त्या खोडून काढता आणि त्या गणेश गांवकाराचो तीव्र शब्दांत निषेध करता। 30 तारखेक मागीर आमचे SP नॉर्थ कौशल DYSP आणि डेप्युटी कलेक्टर आयले आणि तेंच्यांनी कांय सर्वे केली हांगासर आणि आमकां ते सांगता कितें की आमकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें म्हणून जे आमकां फिजिबल हांगासर ना न्ही ह्या स्थानाक या बाबा बॅरिकेड घालपाक जाय आनी कितें घालपाक जाय जो गणेश गांवकर म्हणटा न्ही हे बॅरिकेड आमकां फिजिबल ना जे आमकां शक्य ना ते आमी करूं शकता पूण प्रोवायडेड एंट्री आनी एक्झिटेक आमी बॅरिकेड दवरलेले आणि त्या प्रमाणे सिस्टमॅटीक एंट्री आनी एक्झिट आमची जाल्ली आणि त्या खातीर आमच्या पुलिसा पेक्षा आमचे लोक आमचे ग्रामस्थ आणि त्या शिवाय आमची सेक्युरिटी हेंच्यांनी खूपच काम केल्लें आसा। आमी कमिटी आसा पळय न्हू हिरिडीन त्या कामाक लागलेले काम करताले आणि हितून सगळ्या महाजनांचे सहाय्य आमकां मेळटालें। सगळे महाजन मेळून काम करताले हांगासर जे पयल्या पासून करीत आयले ते आणि सरकारी आतां कितें एक हें आसा न्ही ट्रेंड आसा न्ही कितें त्या ट्रेडिशन आसा गेली 30-40 वर्सां की सरकारी यंत्रणा आसा आणि ते व्यवस्थित हाताळटा हेचेर आमचो विश्वास आसा आणि अजूनय विश्वास आसा आणि ती काही प्रमाणात ती यंत्रणा कमी पडली करपाक पूण आमी आमचे भशेन हाताळपाक आमी सक्षम आसले आणि केलेय बी आमचे पूण थंयसर जबाबदारी केला तेका आमी अजिबात आमी जबाबदारी घेवपाक तयार ना। त्या जबाबदारीची खाबर हांव म्हणटा की ती गणेश गांवकारांनी ती इन्क्वायरी करची पुलिशेन आणि ताका तेजेर हे करपाचें म्हणून आपूण ह्या एडमिनिस्ट्रेशनारूय ब्लेम करिना। आमी एज अ कमिटी सगळे कडेन पावना एक्चुअली कमिटी हांगासूर सगळें कंट्रोल करता आणि आमी तें म्हाका दिसता आमी तें बऱ्या पैकी केल्लें आसा कित्याक आमच्या ज्या स्पॉटार आमी मॅनेजींग कमिटी वावुरल्या न्ही आणि बाकीचे लॉ अँड ऑर्डर इट इज फॉर द गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसायड। प्रत्येक गोष्ट देवस्थान कमिटी करू शकना आयदर एडमिनिस्ट्रेशन आणि ब्रिज पंचायत हांगासर ब्रिज पंचायत खंयसरूय इन्वॉल्व करिना गव्हर्मेंट। एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन आणि विलेज पंचायत शिरगांव हे सगळे सिरियस घेवपा खातीर तेंच्यांनी कांय केलें ना आणि हे जे घडना पळय न्हू आतां त्याचोच पर्यावसन अशें म्हाका दिसता। दुसरी गोष्ट कितें आसा की गणेश गांवकारान अशें एलिगेशन केलें की ही घटना घडल्या नंतर 5 मिनटांचो थंयसर पावलो 5 मिनटांनी पावलो। आतां सांगता तुमकां हे देवळा पासून रात्री दिसा देवळा पासून जर ते जाग्यार वयतलो RBL बँके कडेन क्रॉसींग YCF आसा ताका थंयसर वयतलो जाल्यार रात्री दिसा 1 वर लागता कमीच कमी 1 वर लागता। जर तो 5 मिनटांनी थंय पावलो हेचो अर्थ कितें हा जें कितें घडलां पळय न्हू ते गणेश गांवकारान घडून हाडलें अशें जावंक शकता न्ही। हे जे कोण बिचारे बाबड्यांचे जीव गेलो ते गणेश गांवकार जबाबदार जालो। गणेश गांवकारान केलां हें कांड हें सगळें म्हणजे हांव गणेश गांवकाराचेर डायरेक्ट आरोप करता की हे सगळें कांड करपाक गणेश गांवकार जबाबदार आसा। आमी इतकें सांगूंक शकता की आमी जें घडलें तें खूबच वायट जालें तेंच्या जे कोण गेले तेच्या दुख्खान आमी सहभागी आसा पूण अश्यो भविश्यान गोश्टी घडूंक जायना आणि त्या खातीर जाता तितके प्रिकॉशन आमी देवस्थान कमिटी महाजन आणि त्याच बरोबर सरकाराच्या यंत्रणेच्या सहाय्यान जे कितें करूंक शकता ते आमचे पुरे प्रयत्न आसतले। पूण जे कोणी हे कांड केलां पळय न्हू तेच्या मुळाशी वचून सरकारान जावं इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी म्हणजे कमिशन अपॉयंट केला पळय तेणी वचून मुळाशी जे कोण गुन्हागारी आसा तेंचेर कारवाय करची। तेंच्यांनी PWDन असं मार्किंग केलें त्याच्या भितर पयलीं दुकानां घातलीं आणि मागीर एक्चुअली आमचो विरोधच आसलो आणि मागीर ते कितें रातचे केन्ना भायर काडटा तें कळना आणि तें सांगलें तुमकां न्ही जो हो आसा न्हू जो थंयचो तिस्का पासून तो RBL पर्यंत ते मागीर दुकानां केन्ना काडटा ती खबर ना म्हणून आमी त्या नंतर आतां अशें आश्वासन दिवंक सोदता म्हणजे अशें आमचे प्रयत्न आसतले कितें की हांगासर दुकानां रस्त्या कडेन लावंक दिवपाचें ना फुडें भविश्यान कोणूय आसूं कमिटी ती तुमच्या स्टॉल लावपाक दिवचे ना खंयची कसली स्टॉलां ना मेन रोडाक ना ती देवस्थानची जबाबदारी प्रयत्न आसतले कित्याक सरकारी यंत्रणा कितकी आमकां पाठबळ दिता तेजेर डिपेंड आसता।
सरकारी यंत्रणेचे पाठबळ गरज असता न्ही, पोलीस जाय, मामलेदार जाय, PWD जाय. दुकानां लावपी स्थानिकाची जबाबदारी असता की देवस्थानची जबाबदारी असता की प्रशासन की पंचायत कोणाची जबाबदारी असता हितून? पळय देवस्थानची हे आसा पळय प्रॉपर्टी ती देवस्थान दुकानां लावपाक दिता होमखंडाची जागा जर आनी हांगासर जर बाकीचे जागा प्रायवेट ते लायता आनी सगळ्यो एनओसी आसा पळय न्हू पंचायत दिता इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शनाक पासून पळय सोपो ते कलेक्ट करता तितून देवस्थानाक कांय एक रुपयाचो फायदो ना सगळे रेवन्यू तांकां मेळटा देवस्थानाक कांय मेळना म्हणून कितें एक्चुअली एक गोष्ट म्हाका कळना कितें जाणा हे जेन्ना पंचायत रेवन्यू कलेक्ट करता सगळी गोष्ट देवस्थानाक बरोबर न्ही पंचायतीक तेंच्यांनी इन्वॉल्व करून ते करून घेवंक जाय